आनी आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी जायते फावटी आमी संवसारी वस्तूक पयलो जागो दिता. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक आमी विसरता. मागणें करूंक आमी फाटीं सरता. घरान तेज करूंक आमी विसरता. मोबायलाचेर जायते फावटी आमी टायम वेस्ट करता. आंकवार मारीज तरणाटीच आसतना देवाच्या उतराक तिणें मान दिलो आनी आपलें जिवीत देवाक तिणें भेटयलें. दुसऱ्या सुवातेर मारिया भावाताची मनीस आसली. देवाचें उतर भावाताचें सोत म्हूण तिणें मानून घेतलें आनी देवाक ती विस्वाशी रावली. आनी कालच्या दिसा आमी विस्वास ह्या उतराचेर आमी नियाळ केला. आमच्या जिवितांत जायते त्रास, कोश्ट, अडकोली येता, पूण मागणें आनी भावात आमी सदांच थीर करूंक फावो. आनी तिसऱ्या सुवातेर मारिया निर्मळपणाची ओस्तोरी. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां मारिया कुरपेन बोल्लोली ओस्तोरी. आनी सदांच ती देवाच्या उतरांक ती आपलें जिवीत ती जियेली. केन्नाच पातकी जिवीत ती जियोंक ना. आनी ह्या प्राचीत काळांत मारिया आमकां सगल्यांक आपयता आमचें पातकी जिवीत पयस करूंक आनी बरें जिवीत जियोंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, हांव म्हजें जिवीत म्हजे भाशेन जियेता वो देवाची खोशी हांव म्हज्या जिवितांत करता. हांव म्हाजे भाशेन देवाच्या उतरा पोरमाणे जियेता काय ह्या प्राचीत काळांत देवाच्या उतराक वय येस म्हणूंक जबाब दिवंक हांव तयार आसा काय